बोला बोला भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। महानंद असतडकर उपस्थित सगळे आमचे आल्दोनाचे माजी आमदार ग्लेन सर, उपस्थित सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तसेच युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते, आयज सगळे लोक हांगा व्हडा संख्येन उपस्थित आसा। सगळ्यांक खबर आसा की फाल्यां कारगिल विजय दिवस आसा। हो कारगिल विजय दिवस आसा हो आमी कितलीशींच वर्सां जाली आमी सेलिब्रेट करता आनी हो ह्या टायमार सेलिब्रेट करप इतलो इम्पॉर्टंट आसा की ह्या दिसा 25 वर्सां कंप्लीट जाता कारगिल वॉर जाल्ले। म्हाका दिसता 1999 ह्या दिसा हे कारगिल वॉर जाल्ले आनी ह्या कारगिल वॉराच्या टायमार सगळ्यांक खबर आसा की आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर लेट आमचो अटल बिहारी वाजपेयी जी आसले त्यांच्या लिडरशिपीच्या अंडर जे आमची इंडियन आर्मी आसा हे वॉर फायट केल्ले पाकिस्तानाच्या अगेन्स्ट। आनी जेन्ना हे वॉर आमी हे केल्ले त्या वॉरान कितलेशेच आमचे सैनीक आसले ते वीरगती जाल्ले, खंय तरी शहीद जाल्ले। आनी जेन्ना जी आमची इंडियन आर्मी आसा ती खंय तरी आमचे देश अखंड दवरपाक लागून खंय तरी देशांतले सगळे आमचे सिटीजन आहात तांकां सेफली दवरपाक लागून खंय तरी ते बॉर्डरीचेर आयज झगडटात। आनी असो एक जेन्ना कारगिल विजय दिवस येता तेन्ना खंय तरी त्यांचो एक उगडास म्हणून आमी हे करता। म्हाका दिसता म्हाका सांगपाक उमेद जाता की लास्ट इयर भारतीय जनता युवा मोर्चान एक बाईक रॅली काढलेली आणि बाईक रॅली फ्रॉम श्रीनगर टू कारगिल कॅम्प अशी एक रॅली असली आणि ती सुद्धा रॅली असली ती एक इंडियन आर्मीक सपोर्ट दाखोवपा खातीर आमी रॅली ऑर्गनायज केल्ली। तसोच आयज एक मशाल मिरवणूक आसा प्रोग्राम भारतीय जनता युवा मोर्चान ऑर्गनायज केल्लो आसा। एक आमचो म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि एक आमचो वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन असे 2 प्रोग्राम केल्ले आसा आणि ह्या प्रोग्रामा तर्फे आमी आमचो सपोर्ट आसा तो इंडियन आर्मी तांकां दाखोवपा खातीर आमी ही रॅली ऑर्गनायज केलेली आसा। भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि भारतीय जनता पार्टी सदांच आमच्या देशाचे सैनिक आसा, आमचे सोल्जर्स आसा त्यांच्या फाटल्यान आसतली हो दाखोवपाक लागून ही आमची रॅली आयज ऑर्गनायज केलेली आसा। तर फुडल्या सुवातेर हांव आमचे तालिगांवचे आमदार केदार भाई आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी फोन उखरावचो। आज भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चान मशाल रॅली ही आयोजित केल्या। फाल्यां आमकां विजय दिवसाक 25 वर्सां कंप्लीट जाता आनी आमची सोलिडेरिटी विथ सोल्जर्स आमकां आमच्या देशाक लागून तेंच्यांनी जे आपले लायफ दिले तेका ते सेलिब्रेट करपाक लागून आमी विजय दिवस आयज आमी हांगा सगळे एकठांय जाल्या। तेन्नाचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीजीन जे तरेन ती लिडरशीप सांबाळिल्ली आणि ज्या तरेन तेणेन विजय दिवस म्हणजे आमची विजय जो आसा भारताचो हो करून दाखयलो म्हाका दिसता भरपूर इम्पॉर्टंट गजाल आशिल्ली। आणि त्या टायमार हे करता आसतना एक इंटरनॅशनल सपोर्ट जो जाय आशिल्लो हो तेंच्यांनी वचून इंटरनॅशनल सपोर्ट पयलीं आपल्या देशा कडेन घेतलो आणि मागीर पाकिस्तान आर्मी जी भितर आयिल्ली तांकां सामकें खदेडून तांकां भारताच्या धर्तीतून फुडें भायर व्हरून उडयल्ले। म्हाका दिसता त्याच वाटचालीन आयज आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी काम करता। 2 टर्म जाले, 3रो टर्म सुरवात केलेलो आसा। 25 वर्सां कंप्लीट जाल्या त्या टायम आनी आयज ह्या टायमाक भरपूर फरक आसा। आयज असो आमचो देश अखंड आसा, असो आमचो डिफेन्स इतलो पावरफूल आसा की आयज आमकां खंयचेच आमचे जे शेजारी 2 आसा दोनूय सायडीन ते आमकां वायट नजरेन पळोवंक शकना। इतले पावरफूल आमचे डिफेन्स जाले, इतले पावरफूल आमची आर्मी जाल्या। आमी हे सगळे मनयता आसतना म्हाका दिसता जे जवानांनी आमच्या देशाक लागून आपले प्राण दिलेले आसा तेंच्या फॅमिली मेंबर्सांकूय फाल्यां उगडास करपाची गरज आसा। कित्याक तेंची जी सॅक्रिफायस आसा आनी तेंच्या फॅमिली मेंबर्साची सॅक्रिफायस आसा ही आमी विसरूंक फावना। आमी फाल्यां जेन्ना हो दिवस सेलिब्रेट करतलो तेन्ना फॅमिली मेंबराकूय तेंच्या आमी उगडास करपाची गरज आसा। हांव आयज ह्या विजय रॅली सेलिब्रेट करता आसतना आमच्या मदीं आमचे युवा मोर्चा अध्यक्ष समीर मांद्रेकर आसा, नॉर्थ गोवा अध्यक्ष महानंद भाई आसा, म्हापसाचे MLA माझे मित्र जोशुआ, एक्स MLA आल्दोना ग्लेन सर आसा, तशेंच युवा मोर्चाचे सगळे अध्यक्ष कार्यकर्ता आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ता मेळून आयज आमी हांगा दीस सेलिब्रेट करता। मशाल रॅली म्हाका दिसता भरपूर लोक ह्या आयिल्ले आसा फक्त दाखोवपाक लागून सपोर्ट आमच्या डिफेन्स आमच्या सोल्जरांक आनी तेंच्या फॅमिली मेंबरांक। देव बरें करूं। फुडल्या सुवातेर जोशुआक रिक्वेस्ट करता की तांणी 1-2 उतरां उलोवचें। सगळ्यांक नमस्कार। आयजच्या भारतीय जनता पार्टी
गोवा युवा मोर्चान आयोजित केल्ले मशाल रॅली इन ऑनर ऑफ ऑल द सोल्जर्स ज्या लोकांनी ह्या देशा खातीर झगडून आपले जीव दिलेले आहात तेंच्यांनी याद करूंक जाय. 25 वर्सां फाल्यां पूर्ण जातात. 25 वर्सां आमी फुडें पावलेले आसा. 25 वर्सां वी हॅव हॅड अ बेटर लायफ. 25 years later youth has seen a different future. आणि जशें आमी फुडें सरता द फ्युचर इज व्हेरी ब्रायट फॉर आवर नेशन. कारण आयज आमचे देश इतले पॉवरफुल जाल्लेले आसा की जे खुशीचे देश आसा तेंच्यांनी आयज दोनदा विचार करचे पडटले आमच्या देशान भितर पांय घालचे पयलीं. दॅट इज द पावर अँड कमिटमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, द पावर अँड कमिटमेंट ऑफ आवर प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्रजी मोदी. तेंच्यांनी दाखयलेलें आसा की वी आर अ फोर्स that no one should reckon with. And we should all be proud of the hard work done by the Indian Army, by the Navy and all other defense forces to ensure the safety and integrity of our great nation. आमी याद करताना आमी उद्दम मनान दवरूंक जाय जे जवानांनी थंय आपले जीव दिलेले आसा आमच्या देशा खातीर. वॉट दे हॅव गॉन थ्रू, what their families have gone through. I had a privilege of meeting one commander. फाटल्या वर्सा म्हाका तो मुंबय गावल्लो. तेणे एक he has written a novel on this and तेणे explain केलें की what was his experience of the Kargil war. And when you meet somebody who has served in a war and when you hear the story you understand what the person goes through. तेजे मनान कितें आसता तो देशा खातीर झगडटा, तेजे मनानूय आसता की आपल्या घरान बायल आसा, भुरगीं आसा, आवय आसा, बापाय आसा, हे सगळे धरून तो तरी थंय फुडें आसता आमच्या देश राखपा खातीर. सो असल्या लोकां खातीर आमी याद दवरूंक जाय. वी शूड सेलिब्रेट देयर कमिटमेंट टू दीस कंट्री अँड वॉट दे स्टँड फॉर अँड हाव देयर सॅक्रिफायस should be remembered and reminded. आमी फुडल्या पिढीक याद करूंक जाय की ह्या देशा खातीर कोण कोणांनी आपले जीव दिलेले आसा. हांव इतलेंच सांगता आनी लेट अस ऑल इन सॉलिडारिटी शो आवर रिस्पेक्ट while we celebrate 25 years of this very very important event. बोलो बोलो भारत माता.